तुझे गिलाव तुझे वंदन तुझे वैभव तुझे रदान तुझे नमान तुझे प्रणाम तुझे गुलिस्तान तुझे तुझे रोजाना तुझे अर्सिला जाऊन जा हालेलुया 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 ऐसे दिसा देवाच्या धर्म का फौसला आम्ही जर वाचता सल्यार वाक्य 7 और 15 अनुसार मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 7 to 15 त्याशिवाय तुम्ही मागताना अनुभवार्थ बरी जायते बडबड नाकात या टेस्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती ऐकतलो म्हणून ते चिंतात तुम्ही तांचे बरी करी नाकात कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा तो तुम्ही अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी आनी भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी खोट्यातोन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षीत बापय तुमचे गुन्यांव बक्षून पयल्या सुवातेर जेजून आपल्या शिसांक मागोवंक शिकोवचें अनुभवार्थ बरी बडबड नाकात म्हण सांगता आमकां भाव मागण्या आमच्या त्या अनुभवार्थ्याच्या मागण्या जे आमी बरोवसोन आसा जे आमी कितें मागता तें आमकां मेळटा म्हणलो बरोवसो आमकां आसा जे जर आमी तो भावार्थ आमकां कित्याक म्हळ्यार त्या वेदीचेर पावचे जाल्यार आमकां भावार्थ आसाचे आमकां बरोवस आसाचे जेजूच्या उतराचेर आमकां पातयेनी आसा आमकां जेजू शिकयता जर आमच्या मागण्या आयकचे जाल्यार दुसरी संगत आमकां सांगता एकामेकाक आमी बक्षूंक जाय जर हेरांक तांचे गुन्यांव आमी बक्षिना जाल्यार सर्गीचो बापय आमच्या गुन्यांव बक्षूंचो ना आनी आमच्या मागण्या आयकुचो ना मात कंडी जावन कितल्या जाणां कडेन आमी रागार आसता एकामेका तोंडां पळयनात एकामेका उलयनात संबंद बरो ना ताचे कडेन आमी मागता त्या मागण्याक देव जाप दी गी जर आमच्या जिवितांत आमच्या परिवर्तन ना जाल्यार म्हज्यात एका आवयच्या भुरग्यांतय जर एकामेका बक्षाने ना जाल्यार एकामेका द्वेश आसा जाल्यार एकामेका आमी उलयना जाल्यार एकामेका आमी खंयच्या फंक्शनाक इनवायट करिना जाल्यार तर कसले मागणें तुवें करियेत कसले मिसाचें बलिदान देव कितें हें मानून वता म्हूण आमी चिंता गे अशें की व्हडलें म्हाका दिसता फडकीर फोन दुसरें ना जर जेजू क्लियर सांगता जर दोळ्यांक दिसता तुज्या भावाक तूं बक्षिनाय जर देवा तुका तुज्या दोळ्यांक दिसता त्या आवयक ह्या बापायक तूं बक्षिनाय ते बायलेक ह्या घोवाक तूं बक्षिनाय ह्या भुरग्यांक तुज्या बक्षिनाय तर दोळ्यांक दिसनातल्या देवाचो तुवें मोग करचो जाल्यार कसो दोळ्यांक दिसतात आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक आमकां कळना जाल्यार आमकां नाका जाल्यार आमी व्हडले भावार्थाची मागणी करता व्हडले व्हडले अराधना 2-3 घंटे सक्रामेंता बसा कांय ते फायद्याचें न्ही कित्याक म्हळ्यार पयले जेजू म्हणटा तूं मागण्याक उबें रावतना कोणाचेरी तुका विरोध आसा जाल्यार या कोणाकी तुजे विरोध आसा जाल्यार पयले तूं वच बक्षाने माग ताच्या मागीर तूं येवन मागणें कर ते दळा तुज्या मागणें आयकोंक कसलीच हरकत आसची ना ह्या अडखळ आसची ना ह्यो आमचें मागणें जाय जें नितळ मनाचें नितळ काळजाचें आमकां ऐकलें कोणी आमचे कडेन दुस्मान जावंक पुरो भायर कितले आसात पूण म्हज्या कुटुंबाचे म्हजे शेजारी म्हजे फिरगेचे कोणी दुस्मान नात ते दुस्मान न्ही ती म्हजी भाव आनी भयणी कित्याक आमी हर एकल्यांनी एकाच पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र स्नान घेतलां तांकां दिल्लो पवित्र आत्मा दुसरो न्ही म्हाका दिल्लो पवित्र आत्मा दुसरो न्ही जर हांव पक्षपात करता जर आमी एकामेका माया मोगान ना एकवटान ना तर कसलें बॅप्टिझम आमी घेतलां त्या बॅप्टिझमा करत आसा की पळया पयले सुवातेर सुवार्ता परगड करचे केदळा आमी संवसार सगळो भोंवून वचून सुवार्ता परगड करन तुज्यात बायले कडेन तुज्यात घोवा कडेन तुज्यात भुरग्या कडेन तुका संबंद बरो ना जाल्यार तसल्यांक पातयेवंक तो जायना ताचे मागणें निर्फळ
एकलो देवाचे उतार दिवसो असं सांगतालो पुढचे दिसा खंयचे कितें आयकत आसतना पयलें एक बायलेचें तोंड पळोवचें काही कोणी प्रिचर आयल्यार कोणी प्रेज एंड वर्शीप करूंक आयल्यार कोणी इंडक्शन करूंक आयल्यार एक दादलो आयल्यार मुखार आयल्यार ताणें पयलें ते बायलेचें तोंड पळोवचें तें बेजार आसा गे तें खंतीन आसा गे ताचें तें काल प्रॉब्लेम आसा गे तर तें खंतीन आसा जाल्यार ताच्या बायल ह्या गोवाचो संबंद ताचे कडेन ना ताणें अल्तारीर सोडून वचो ताणें खंयचेय देवाचे उतार परगट करूंक ना ताणें कित्याक म्हळ्यार ताचे बायले कडेन पयलें तो राज्य जावं दी ताका संतोशान दवरून दी जर भुरग्यां कडेन बापायचो संबंद ना जाल्यार त्या बापायन मागणें करून कितें फायदो जर एक आवयक आपल्या भुरग्या कडेन संबंद बरो ना या आपल्या घोवा कडेन संबंद बरो ना एकामेका उलोवं ना एकामेका रागार आसात बायल्यान मोगान दाखयता भितर द्वेश आसा जाल्यार तसल्या मनशाच्यान देवाक मानवंक सोदूंक सादत ना देखून आमच्या जिवितांत ह्यो संगती आज बळादीक तरान मतीन दवरी आमी आमच्या मोगाच्या भावा आनी भयणी आज ह्या देवाचे उतार जर आमी काण घेता जाल्यार आयच्या पयले वाचापी आमकां सांगता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 50 आनी 5 अध्याय थंय 10 आनी 11 वाक्यां जशें पावस बर्फ मळपतान पडतात ओंप्याक भी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात सुफळ करतात आनी किरलोंक लायतात हें केले शिवाय ते पाटीक बसनात तशें म्हज्या तोंडांतल्या भायर सरता ते हरियेक उतार जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें केले शिवाय म्हजे सीन पाटी येना देखून देवाच्या उतराचेर आमी अखंड बावर्त दवरचें विश्वास दवरचें भरवोसो दवरचें जें कितें आमी देवाचें उतर वाचता तें उतर म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत जारी जाता खंडीत आज या फाल्यां या परवां जारी जातलें खंडीत कित्याक तें उतर तुवें वाचल्लें तें निर्फळ जावन तुज्या जिवितांत जायना तें निर्फळ जायना भगवान तें समृद्धीक हाडटा तुका तुजे बंदपा सगळे तुटोवन घालतात तुमकां एकामेका खटमंद राज्य संधान करता देखून देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरून विश्वास दवरून मागता जाल्यार कसलेच आमच्या मागण्याक अडखळ आसची ना देखून आमी पयले हे करिज्माचो काळ आमी लागीं आसतना कित्याक इम्पुरो वाचपाक जेजू आमकां दिता म्हळ्यार आमी एकामेका राज्य संधान जायचें एकामेका आमी बक्षिचें कितलेंच हांव पुरो पूण एकत आवयतावन जल्मल्ली जर भाव भयणी जर रागात रावतीत जाल्यार एकत आवयतावन पानो घेतलेली जर भुरगीं ती आवय बापायक विरोध रावतीत जाल्यार या एकामेका उलयनात जाल्यार ताच्या की व्हडले अन्याय या अनाहुतां तुमच्या जिवितांत या म्हज्या जिवितांत दुसरें ना देखून आमी मोग करता म्हणटा जर म्हज्या भावाचो भयणीचो आमी मोग करया आवयचो बापायचो मोग करया घोव आनी बायल तुमी एकामेकाचो मोग करा भुरग्यांचो मोग करया आमी तांचें तें असलें बरेंपण पळया मस्त जाणां वायट आसा खंडीत कोणी ह्या संवसारांत भाग्यवंत ना जर कोण आमी दुसऱ्या कशें उलयता जाल्यार उलयतलोय कांय भाग्यवंत न्ही तो देखून आमी समजून काण घेवया आमी सगळीं पातकी आमी एकामेका बगसूंक आसा एकामेका संतोशान समाधानान ह्या संवसारान जियोंक आसा की तेंय सोडून आसल्यार तुमी सोंसून व्हरा म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी तांकां बक्षिया म्हणटा ते जाल्यार मात्र आमी मागणें केल्लें देव आयकनासतना रावचो ना आनी तें मागणें सुफळ जायनासतना रावचें ना देखून आज येस्त संगती आज मागया जेजून शिकयलेले त्या मागण्या द्वारेंत आमी सगळे आमच्या कुटुंबा खातीर कोण पुरा आमी एकामेका रागार आसा एकामेका एकवटान नांव म्हणजे हर एकल्या गरजां खातीर आमी हर एकली तांचे खातीर ही मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां आनी वार आमेन नमा आनी मरे कृपेन बरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशें जेजू भाग्यवंती मरिया देवाचे माये आमा अभ्यां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता